बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्त ते मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आज हांव तुमचे लागीं मोरयेच्या मोरणा विशांत आनी सर्गा प्रवेशा विशांत उलोवंक आशेतां. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी आसूनसांवाचें फेस्त करता. मोरये कशें देवान कुडी आत्मे समेत सर्गार घेतली म्हणून. ह्या संदर्भी आमी मोरयेचे जिणी कशी ह्या संवसारांत अखेर जाली, तिणें मोर्ण कशें साकलें आनी मोरणा उपरांत तिका कितें घडलें हाचे विशयांत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करता. मनशाच्या जिणयेंत सबार संगती आमकां संपूर्ण तरान समजूंक जायना. आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत सबार संगती आमकां संपूर्ण तरान संक्षिप्त तरान समजून घेवंक जायना, आजुनूय जायना. विज्ञान इतलें मुंद आशिल्लां की ह्या संदर्भांत जाल्यार आमची जिणेची कथा तीच. आमकां आदांच्या हर एकल्या भुरग्याक येदोळ जल्मल्ल्यांक, आतां जल्मोवच्यांक आनी जल्मोवताल्यांक मोरान आसा हें जाणां आमी. पूण तें खंयचे घडये मोरान येतालें, कशें येतालें, आमकां कितें घडटालें मरणा वेळार तें संपूर्ण तरान आमकां समजना. एक विचित्र न्ही, आमचे जिणेचो मुख्य एक वांटो जावन आसा, सारांश जावन आसा आमचें मरण. ती घडी मुख्य घडी आनी तीच घडी आमी नांव न्ही तर आमची बाडाय कितें आमकां सकट समजता म्हणले. देवान आमकां रचला, जीव दिला, येदोळ मुसोर आमी जिवन आसा, आमचे जिणेक अंत आसा. पूण ती घडी मंतीची घडी, निमाणी घडी केन्ना येताली, कशी येताली, आमकां कितें जातालें म्हणल्यार आमकां समजूंक जायना. हो एक मिस्तेर जावन आसा. नैस मरणा उपरांत आमकां कितें जातालें आमी सांगता. मरणा उपरांत आमची झडटी जाता. बरें केल्यार सरकार वेता, बरें करना जाल्यार कठीण पातकां आसल्यार यमकोंडा वेता या पोलगद्रे वेता म्हणून. हें भोव सुलभाची जाप. पूण आमकां हें कशें घडटालें? सर्ग म्हळ्यार कितें, यमकोंड म्हळ्यार कितें? आमी सादारण सांगचें यमकोंड म्हळ्यार उजो 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 म्हणून. स्पिरिताक उजो लागता गी म्हणल्यार सवाल दुसरें तें. नेईस आमच्या मरणा विशयान आमकां समजना संपूर्ण तरान. मरणा उपरांत आमकां कितें जातालें तेंय आमकां समजना म्हळ्यार आमी पाती येना म्हणून न्ही. आमकां झडटी आसा वय, आमी भावता सत्या पाती येता, बरें सर्ग आसा वय तें पाती येता. पूण संपूर्ण तरान सर्ग म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमी समजना. दुसऱ्या वापारींनी दुसऱ्या रितींनी आमकां शिकयलां, आमी शिकता समजता. पूण ती मनशाची आलोचन, मनशाची उलोवण्याची रीत आनी सत तें साकल्ल्यांक मात्र गोत्तो शिवाय आनी तें साकल्ले आतां जिवंत नात. आमी जिवंत आसल्ल्यांक तांकां कितें जाता म्हणल्यार आमकां समजूंक जायना. ही आमची अचकत गाय. आमी बरे हुशार म्हूण बाडाय उलयता आमच्याच कासकी जिणयेच्या घडयेच्या मरणाच्या घडये विशांत. ताचे उपरांत कितें जातालें तें कसो हांव भोगतलो म्हणल्यार संपूर्ण शिकोवंक समजूंक जायना. हांगा 50, 60, 70, 80 वर्सां जियेल्यार ताक आमच्या मरणा उपरांतली जिणे सरी केल्यार ही सावळी एक घडी जावन आसा जाल्यार ती आमी समजना. हो काल विज्ञानाचो काल. सायन्स हॅज रीच इट्स झनीथ. इट्स एन एज ऑफ सायन्स. विज्ञानाचो काल. जायत्यो संगती विशयान आमी समजून घेता. थोड्या वर्सां आदी तें आमकां समजना जातलें. पूण मरणा विशयान आमकां संपूर्ण समजून जाता की
आमचे मोर्न केदाळ येतालें कशें येतालें म्हूण आमकां समजना येतल्या विशयांत जेजू जायते फावटी ओपारींनी उलयता, जायते ओपारींनी आमकां वांजेलांत वचूंक मेळटा. आनी त्या ओपारी मारिपात देव आमकां तसो आमकां शिकयता. आमच्या मोर्नाची घडी आमकां कळना, आमी चिंतनांतल्या बरी एकलो सोर येवच्या बरी आमच्या मोर्नाची घडी येता म्हणून. ह्या दिसांनी जायती मोर्नां हांवें पळयलीं. आनी मोर्न मेल्यांक मातये पळोवंक हांव गेलो. त्या दिवंगत जाल्ल्या मनशाच्या तोंडाचेर पळयत आसतना मनशाची व्हडवीगाय कितें गी म्हणल्यार समजता. हांव सोडटा जावन दुसऱ्या कारणां दुसऱ्या संदर्भार वचना. लग्नाक रोसाक भोवूच वापरूं एक दोन मात्र. पूण मोर्नूंक आसा जाल्यार जाता तितलें प्रयत्न करून वेता. कित्याक दुखेस्तांची घडी ती दुखेस्तां बुजोवंक जाय, मेल्ल्या मातये पावूंक जाय. आनी त्या संदर्भी म्हजे दोळे उक्ते जातात. मोर्न मात्र आमकां समजना न्ही. आनीक विचित्र कितें म्हळ्यार आमी हांगा जी येता आमची जिणेक देवा मुखार कितलें मोल. सवाल कळ्ळें तुमकां? आतां हांव ह्या संवसारांत जी येता याजक कर्मेलीत बरी जिणी प्रयत्न करता. पूण म्हज्या जिणयेक देवा मुखार कितलें मोल, ते देवाक हांव कितलें पसंद करता म्हूण म्हाका समजता गी. हांव काळोखांत जियेता, वय काळोखांत जियेता. काळोखांत हांव सासपातां, वय आमी काळोखांत सासपातां. थोडे आमी केल्ल्या कर्तुवांनी आमी व्हड म्हूण चिंतता, तांचो फारिजांवांनी चिंतलें. ती घुमटां बडयतालीं, व्हडल्यान उलयताले, व्हडल्यान मागणें करताले, प्राजीत करताले आनी चिंतताले देवाक तें पसंद जाता म्हणून. सोम्यान तांची बाडाय कातरून उडयली. आमी बरे मनीस म्हणून आमी चिंता. देवा मुखार आमी कितले बरे म्हणून आमकां समजता गाय. आनी मोर्नाची घडी ताच्या उपरांत हांवें समजल्या प्रमाणे म्हाका मेळचें की देवान समजल्या प्रमाणे म्हाका मेळचें. देव म्हाका सांगता की तूं तितलो बरो म्हणून हांव म्हणना. सम पॉल सांगता my conscience does not convict me, thereby I am not acquitted. What acquits me is not my righteousness, but the mercy of God. म्हजें अंतस्करण हांव पातकी म्हूण सांगना. कितें म्हजें अंतस्करण पातकी म्हूण सांगना देखून हांव बरो मनीस म्हूण सांगूंक शकना. म्हजें बरेंपण म्हज्या कर्तुवांनी आटापून ना, देवाच्या काकुळटीन आटापून आसा. अशें म्हळ्यार नेंस मोर्नाची घडी आमकां समजना, आमचें तांव लिपोवन आसा. आमी देवाक पसंद जावन जियेता म्हणलें तेंय आमकां समजना. देव मुखार कितलें पसंद जावन जियेता म्हणलें आमकां समजना. आमी काळोखांत सासपाता. आनी कितें म्हळ्यार देवाच्या काकुळटीन आमी नितळ अंतस्करणांत जियेता जियेता खंडीत जावन. पूण मरता म्हणसर आमी कुरपेंतच जियेतले हांगी, कुरपेंतच शाश्वत उरतले हांगी. कुरपेची जिणेंतच आमकां थिरसाण आसतली गी म्हूण आमकां सांगूं जाता गी. जर तर ससनाच्या जिणेची वाट एकच जाल्यार म्हणजे कुरपेची जिणी जाल्यार बोवडताय कुरपेची जिणी आज आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे पयसभेच्या शिकवण्या प्रमाणे म्हाका समजूनच्या प्रमाणे तातूंत आसा. पूण तातूंच आसतलो म्हूण म्हाका सांगूं जाता गी. सैतान नाना त्या रितीन नाटता आनी आमी बली जाता. हें जाल्यार आमकां समजना. नेंस मोर्न समजना, मोर्ना उपरांत कित्याक जाता म्हणल्यार समजना, मोर्नाची घडी जातली समजना, हांव देवा मुखार पसंद जावन जियेता म्हणून समजना, आनी मोर्ना म्हणसर हांव तिरेसरें कुरपेन जियेता गी म्हूण समजना. अशें मोर्न आमच्या जिविताची एक मुख्य घडी जाल्यार मोर्न एक मिस्तेर जावन आसा. आमच्या जिविताची मुख्य घडी, बोवर्ती घडी आमच्या जिविताची कुरव जावन आसूंक जाय मोर्न. पूण तें मोर्न कितें म्हणून आमकां समजना. तर असो जाल्यार मिस्तेर आटापचो कसो म्हणल्यार सवाल येता. जर तर
मन कताळे येतालें येतालें आमची जिणी देवा पसंत जाता गे म्हणलें आमकां सवाल जाल्यार आनी त्या सवालाक जाप जाय जाल्यार आसा एकच जाप म्हणजे क्रिस्ताचो मिस्तेर. क्रिस्ताचो जिणेचो मिस्तेर आपणावचो करचो, मुजो करून घेवचो आनी ताच्या खुशे प्रमाणे जिवंक हांवें प्रयत्न करचें. टू लिव अकॉर्डिंग द मिस्ट्री अँड द मिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताच्या जिणेचो मिस्तेर आपणाचो करचो, मुजो करचो, त्या मिस्तेर आमच्या जिणेंत धाडपाचो आनी क्रिस्ताच्या खुशे प्रमाणे जिवोवचें. जर तर आमी तशें जियेले जाल्यार सांव पावला भाशेन आमकां सांगून जाता, फॉर मी टू लिव इज क्रायस्ट अँड टू डाय इज गेन. म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरण म्हळ्यार सरस्वराचें एक देणें, इनाम. त्याच खातीर सांव पावल सांगता, क्रिस्ताक आमचो कर्ण आमच्या जिणेच्या संपूर्ण कायान आमी वाडटा आनी क्रिस्त जावन आमच्या जिणेचे मस्तक. क्रिस्ताचो आमचो कर्ण क्रिस्त आमचें मस्तक जावन आसल्यार ताच्या मेलपंक्ती प्रमाणे संपूर्ण कायान वाडोवंक आमी प्रयत्न करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें कसताना करचे खातीर पयस सभेन आमकां बाप्तिस्म दिला. वो बाप्तिस्म चरित्रे घडी मात्र न्ही, मिस्ती जिणेची घडी जावन मिस्ती जिणेचो सत जावन आसा. म्हणजे बाप्तिस्मान दिल्लें तें कुरपेचें देणें तेन्नाचें मात्र न्ही, सस्नाक बाळचें तें कुरपेचें देणें आमचें थंय वाडोवंक जाय, किर्लोवंक जाय, वाडोवंक जाय, फुलां बरीं जायचे, फळां बरीं जायचे. हें क्रिस्ता थंय जाल्लें. तें तशेंच जावंक आमचे थंय आमी प्रयत्न करूंक जाय. तेन्ना आमच्या मरणाचो मिस्तेर, त्या मरणाच्या घडयेचो मिस्तेर, मरणा उपरांत कितें जातालें म्हणल्यार स्वताचो मिस्तेर, मिस्तेर मात आमकां अनुभवान समजूंक जाता. आमच्या जानवायेन समजूंक जायना जाल्यार, आमच्या मोतीन समजूंक जायना जाल्यार अनुभवान आमकां समजूंक जाता. त्याच खातीर क्रिस्तान पावलो म्हळ्यार म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरण म्हळ्यार देवाचें देणें. फॉर मी टू लिव इज क्रायस्ट अँड टू डाय इज गेन. इनाम जावन आसा, मरण म्हळ्यार इनाम जावन आसा. कशें तो सांगता, ताच्या मोतीन समजून सांगता गी न्ही, ताच्या काळजाच्या अनुभवान सांगता. आमी जर बाप्तिस्म करपाक आमचें जिवन त्या प्रमाणे फुलां बरीं फळां बरीं जावन जाल्यार त्या बाप्तिस्माची कुरपेचे अनुभव आमकां येता. वो येवचो कसो गी म्हणल्यार आमी दिश्ट घालया आमच्या मायेचेर. त्याच खातीर आमी मरयेच्या मरणाचेर तिच्या सर्ग प्रवेशा विशयान चिंता आसतना वो मिस्तेर आमकां रूप दिसता. पयल्या सुवातेर मरण म्हळ्यार कितें गी म्हणल्यार सवाल जाता. मरण म्हळ्यार कितें? थोडे चिंतात काल उस्वास थोडसो रावलो जाल्यार मनीस देवादीन जालो म्हणून. थोडे चिंतात कुडीची ऊब गेली जाल्यार मरण जालें म्हणून. थोडे चिंतात काळजाची उडी ना जाल्यार मनीस सरलो म्हणून. वय एका तरान हे सगळे भायले गुर्त, पूण हे आसले वरवीं मात्र मनीस दिवंगत जाला, मरण पावलो म्हूण सांगूंक जायना. तत्वशास्त्रा प्रमाणे, दैवशास्त्रा प्रमाणे मरण म्हळ्यार कुडी आनी आत्म्यान कुडीक सांडचें. कुडी आत्म्याचो वेगळो सार. आमी कुडी आत्म्या समेत जियेता. कुडीन आमच्या वावर करी जाय जाल्यार, काम करी जाल्यार आत्म्याची सकत जाय. आत्मो कुडी मुखांतर वावर करता. केन्ना आत्मो कुडीक सांडटा गी
कूड निर्जीव जाता. आमच्या कुडींत जीव असो आत्मो असो वेळार केन्ना आत्मो कुडीक सांडटा गी तेन्ना कूड निर्जीव जाता, कूड मरता. पूण आत्मो केदाळ सांगता कूड सांडटा कुडीक म्हणल्यार सवाल तें आमकां समजना. तें आमकां समजना कित्याक आत्मो स्पिरीट जावन आसा, दोळ्यांक दिसना, दाखतराकी दिसना, दाखतराकी दिसना. अशें आसतना कुडीच्यो चडी कामां सत चलनात उसवा सोडचो, आमच्या काळजाची उडी, आमच्या कुडीचे ऊब ही सगळीं नातल्या वेळार आमी चिंतचें आत्मान कुडीक सांडलां, मू कूड निर्जीव जाला म्हणून. पूण तें संपूर्ण तरान सायन्स प्रमाणे सांगूंक जायना. आसा दृश्टीन दृश्टांतां असले भायली सायन नासतना थोड्या वेळा उपरांत परतून कुडीक जीव आमकां दिसून आयिल्ली दृश्टांत आसात. तर आत्मो केदाळ कुडी सांडटा म्हणलें ती करेक्ट घडी आमकां समजना. आनी एक कितें म्हळ्यार हांव तुमचे लागीं विचारतां, आमचो आत्मो एकच पारा कुडी सांडून वेता गी, या सवकास कुडीक सांडून येता गी म्हणल्यार आनी एक सवाल म्हळ्यार मरणांत आत्म्यान कुडीक सांडलेल्या वेळार कुडी ताण वेगळो जाल्ल्या वेळार मनीस मरता, हें एक सत. पूण आत्मो आनी स्पिरीट कुडी एकच पारा एकच घडये सांडटा गी, वा क्रमेन ग्रॅज्युअली सांडटा, हाका जाप ना, हाका जाप ना. तर आत्म्यान सांडलो म्हूण उसवा सोडचो राव वयलो जाल्यार कुडीची उडी रावयली देखून, ह्या कुडीक ऊ म्हणून देखून तो मेला म्हूण एकच पारा मरणाची विलेवारी करची चूक जावन आसा, चूक जावन आसा. कितल्या जाणांक जिवंत आसतना मायते पायला म्हणून सरस्पर देव जाणा. कित्याक आत्मो कुडीक सांडून वेता आसतना मरण येता, संपूर्ण तरान केदाळ तो सांडटा, आमी नेनाव. त्याच खातीर थोड्या गांवांनी मरण पावल्या उपरांत 3 दिसां कूड तशी दवरची म्हणून कायदो आसा. आनी थोडी सांगतात कुडी भोंवतणी आत्मो आसता म्हणून. पूण एक मरण म्हळ्यार कुडी आनी आत्म्या मदें वेगळो आसा. कित्याक कूड आत्म्याचेर हर एका कामा खातीर होंदून आसा. आत्मो सांडलेल्या वेळार कूड आपणाचें काम करूंक शकना. पूण आत्म्याक कुडीची तितली गरज ना, थोडीं कामां करूंक जातात. आत्म्याक देवनितीन आसत जाल्यार देवाक होगोळसूंक जाता, अर्दान करूंक जाता. कुडीक जायना, मेल्ली कूड मातयेक वेता, आत्म्याक जाता. तर कुडी आत्म्याच्या वेगळ्या सराची घडी जावन आसा, आमच्या मरणाची घडी. ती वेगळ्या सराची घडी केन्ना म्हणून आमकां समजना. आनी एकच परा येता गी एका घडयेन, ह्या क्रमेन येता गी म्हणल्यार आमी नेनाव. इतलें शिकल्यार आमकां सांगूंक जायना. सबार जाण मरता आसतना हांवें सबार थोड्यांक म्हणी मरता आसतना ताचो हात धरून हांवें रावलो आसा. ताच्या आटा विटे पळयता आसतना कूड आटा विटांनी भरता, कित्याक ताका आसा लक्षिलो आत्मो ताका सांडून वेता. तर बरी देवादीन जाली गी, तिका मरण आयलें गी, तें एक सवाल. खंयच्या रितीन तिका मरण आयिल्लें म्हणल्यार सवाल. तें म्हजें हें सवालाक जाप आनी आमच्या उलोवण्यान आमच्या ध्यानान आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमेन.